नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मुटली करपाक हांवें 2 वाटी उदक तापत दवरलां। तातूंत हांव थोडें मीठ घालता, 1 चमचो तूप घालता। उदकाक बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। उदक बरें खतखतपाक लागलें, गॅस हांव बंद करता। तातूंत हांव 2 वाटी तांदळाचें पीठ घालता। तांदळाचें पीठ घालून बरें धवळून घेवपाक जाय, मिक्स करून घेवपाक जाय। पळयात अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। हाजेर झाकण घालून थोडो वेळ आमी अशेंच दवरुया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां। तातूंत हांव सोय आनी गोड मिक्स करून घालता। हाजें आमकां चून करून घेवपाक जाय। मुटल्यांनी भरपाक सारण करून घेवपाक जाय। 1 चमचो तूप घालता। तातूंत थोडे काजू घालता। अर्दो चमचो वेलचीची पावडर घालता। मिक्स करून घेवया आनी पळयात गॅसाची फ्लेम हांवें हाय दवरल्या। हाय फ्लेमीचेर आमकां चून करून घेवपाक जाय। हें सारण करून घेवपाक जाय आनी पळयात चून अशें जावपाक जाय। पळयात सारण जालें। आतां हें सारण मातशें थंड करून घेवया। हें हांवें तांदळाचें पीठ कालून घेतिल्लें तें ताटान काडून घेता। ताटान किंवा परादीन काडून घेयात। पीठ मातशें गरम आसा। थंड उदकान हात बुडोवन पीठ कालून घेवपाक जाय। पीठ बरें मळून घेवपाक जाय। हें पळयात अशें पीठ मळून घेवपाक जाय। पीठ मळून घेतल्या नंतर अशें हांवें ल्हान ल्हान गोळे करून घेतल्या। ताजेर थोडेंशें हांव तूप लायतां। तूप लायलें म्हणटकच थापपाक बरें जाता। हे गोळे हाताचेर आमकां अशें थापून घेवपाक जाय। हाताच्या तळव्याचेर दवरून अशें थापून घेवपाक जाय। तातूंत थोडेंशें सारण भरुया। तातूंत हांव थोडें चून घालतां। जितलें हातूंत भरपाक जाता तितलें चून घालून घेवपाक जाय। अशें करून सारकें पॅक करून घेवपाक जाय, बंद करून घेवपाक जाय। पळयात आनी मातसो लांबट शेप दिवपाक जाय। हे पळयात मुटली करून जाली। आतां मुटली आमकां उकडून घेवपाक जाय। ताच्या खातीर गॅसार हांवें उदक तापत दवरलां। ताजेर चाळण दवरल्या। चाळणीचेर हांवें 2 हळडीचीं पानां दवरल्या। हे पळयात अशी सारकी दवरून घेवपाक जाय। मुटली दवरता आसतना तातूंत मदीं गॅप दवरपाक जाय। हाजेर झाकण घालून 10 ते 15 मिनटां उकडून घेवया। पळयात उकडपाक दवरल्या 15 मिनटां जालीं। 15 मिनटां उकडल्या नंतर गॅस हांवें बंद केली आनी पळयात सामकी रुचीक टेस्टी मुटली तयार आसा। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।